युती आमची आजची आणि त्या खातीर आमचे जोरदार प्रयत्न आसात. पण 40 मतदारसंघान भारतीय जनता पार्टीचे संघटन गट जावपाक जाय आणि सकयल पर्यंत हे सगळी उपलब्धी पर्कुलेट जावपाक जाय. होच मेन युतीचा पार्टनर तुमचा कोणत्याच तुमच्या जागेवर प्रयत्न करतोय मगो पक्ष. हे सगळे विचार मागीर सगळे येतले. पण आम्ही भारतीय जनता पार्टी शुन्यांतल्यान निर्माण जाल्ली आसा आणि ती लोकांच्या काळजांतल्यान जाल्ली आसा आणि तो संघर्शांतल्यान इतलो पर्यंत आयिल्लो प्रवास हो सहज असो इझी एका रात्यान मेळिल्लो प्रवास ना. तातूंत अनेक लोकांनी आपले त्याग केल्लो आसा, समर्पण दिल्लें आसा, संघर्श केल्लो आसा आणि त्या संघर्शान उबी राविल्ली पार्टी आसा. ही 40 मतदारसंघान आमचें संघटन पयलीं घट करतलें. सर एज अ प्रेसिडेंट तुम्ही आता फातोर्डाचे कशें पळयता? तुम्ही काल सांगला फातोर्डा 40 मतदारसंघातलो फातोर्डा हो एक भाग आसा आनी थंय बीन कमळ फुलोवपाक जाय आणि निश्चितच थंय कमळ फुलतलें आणि त्या खातीर कार्यकर्ते जोमान आपले कामाक लागले. एज अ प्रेसिडेंट तुमकां सगळे हेचे भोंवचें पडटा, तुमचे इतको टायम तुम्ही घालता. हांव सगळे कडेन तेच करतलेच न्ही. म्हणजे एकूण संघटनात्मक बांदणीचेरच आमी आज पर्यंत इतले पर्यंत पाविल्ले आसा. एक विचारधारा आसा ती घेवन लोकां मदीं गेल्ले आसा, तशेंच घेवन वतले. हे महाराष्ट्रान शिवसेना आणि भाजप युती आसा, पूण आतां सध्या शिवसेना शिंदे गट गोंयांत सद्या आमकां एकच ध्येय आसा. 27 आमी 30 करपाक जाय. एक नंबर 2 आतां आमचें संघटन आसा तें घट करपाक जाय. संघटनाच्या पळयग्याचेर सरकारच्यो उपलब्धी, केंद्राच्यो उपलब्धी आनी हांगसरले लोकल उपलब्धी ज्यो सगळ्यो जाल्ल्यो आसा त्यो सगळे स्तरा पर्यंत पावपाक जाय. आनी आतां पर्यंत सगळ्या लोकांची बी खबर आसा भारतीय जनता पार्टीनूच ह्यो सगळ्यो स्किमी आनी हे सगळे ज्यो आसात लोकां फुडें पावपा लागून तयार केल्ले आसा. खंयची दुसऱ्या पार्टीन एक केली तरी स्किमीचें नांव सांग जे आतां पर्यंत तांकां रेजिड्युअल इन्कम दिता किंवा ते लोकांच्या दारां मेळटा ते कंटिन्यू ती चालू आसा. कोणें सांगलें? पूण शिंदे गटाचो हांगा म्हाका तांचेर कमेंट करपाचें ना. म्हणजे आमचे कडेन फक्त अर्जुनाक कशें आपलें लक्ष दिसतालें तशें आमकां फक्त 27 आमकां 30 हाडपाक जाय दिसता. आनी त्या खातीर 40 मतदारसंघान आमचें संघटन घट करपाक जाय दिसता.